वसा रस्त्याने वसा खंयच्या म्हणे दिशेन वसा असल्या सगळ्यांक आपयात बऱ्यांक कोट्यांक कोणाक जाय कोण तुमकां मेळटा तांकां आपयात पूर आयले पूण एकल्यान मात्र नेसवना एकलो मात्र 4 जण म्हूण सांगेत आसले वा 10 जण म्हूण सांगेत आसले एक पंगड म्हूण सांगेत आसले थोडे लोक म्हूण सांगेत आसले पूण एकलो मात्र म्हूण सांगला कोण तो एकलो जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मतेवाचे शुभ अर्थ अध्याय 22 वाक्य 14 अशें म्हणटा आपयलेले साबार पूण विसरून काडिल्ले थोडेच रायान ताच्या पुताच्या काजराच्या लग्नाच्या वा काजराच्या जेवणाक आपयले कोणाक आपयले ताच्या सैऱ्यांक लागशिल्यांक आपोवंक ताणें आव्हान दिवंक धाडलें पूण थोडे कितें म्हणाले आमी बिजी आसा आमकां येवंक जायना काम आसा कामाक वचूंक आसा वा दुसरें काम आसा वा थंय आमी बिजी आसा हांगा बिजी आसा म्हूण सगळ्यांनी तें सोडून गेले काजराच्या माटवाक कोणी रिगोवनांत वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी तशेंच करता कितें म्हणटा आमी बिजी आसा आमकां काम आसा देखून मग्ने उपरांत करया आमी बिजी आसा म्हाज्या पुताक वा धुवेक ट्युशन आसा देखून दोतोनेचे क्लासीक वचोंक आमकां टायम पावना उपरांत धाडया आमी बिजी आसा आमकां मिसाक येवंक जायना कालच आमी सांजेर पार्टेक गेल्या देखून आज येवंक जायना आमी बिजी आसा देवान साबार लोकांक आपयला येयात म्हणून आमी बिजी आसा येवंक जायना हें जावन आसा आमी दिवचें जबाब साबार लोकांक आपयला देखून देव कितें करता राय कितें करता परत ताच्या साकरांक धाडटा आपयलेले कोणी येवनात सैरी कोणी येवनात वसा रस्त्याने वसा खंयच्या म्हणे दिशेन वसा असल्या सगळ्यांक आपयात बऱ्यांक कोट्यांक कोणाक जाय कोण तुमकां मेळटा तांकां आपयात जेवण तयार आसा पुश्टी रेड्याक मारला बरें जेवण तयार केलां आपयात आयले पूर आयले पूण एकल्यान मात्र नेसवना पूर आयल्यात पूण एकल्यान मात्र नेसवना तो कोण तो एकलो मात्र 4 जण म्हूण सांगेत आसले वा 10 जण म्हूण सांगेत आसले एक पंगड म्हूण सांगेत आसले थोडे लोक म्हूण सांगेत आसले पूण एकलो मात्र म्हूण सांगला थोडे लोक म्हळ्यार गुंपिनाली गोविंदा 4 जण म्हळ्यार 4 जण शेजारी जावं पुरो वा दुस्मान जावं पुरो तो एकलो मात्र कोण तो एकलो कोणी न्ही हांवूच तुंच तो आमीच हांव तो एकलो तयार जावना आयलां तयार जावन म्हाका बावतीजमी दिलां देखून हांव आयलां मिसाक म्हजी घरचीं येतात देखून हांव आयलां मिसाक म्हजी शेजारचीं येतात म्हजी मोर्याद येता देखून हांव मिसाक आयलां तयार जावन हांव मिसार वोती बांक फाटल्यान बसलां मोबायल दामून आसा हांव तयार जावना कोणाची की मॅसेज आयल्या ओपन करता हांव तयार जावना म्हज्या घरा कितें जाता आसा म्हूण हांव चिंतून आसा भुरगीं खंय गेल्यान म्हूण हांव चिंतून आसा तयार जावन हांव मिसाक आयलां तयार जावना नेसवना बदलावण जावंक साध्य ना हांगा आयलो मिसाक आयलो हांव पातकी मागणें जोर सांगता अर्द्याक 3 फुटी तापडता उपरांत म्हज्या भावाचो राग कंटिन्यू जाता ताचे वयर दुस्मान कंटिन्यू जाता तयार जावन हांव आयलां पूण उस्तूर नेसवना नेसोवंक हांव तयार जावन वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देखून आयच्या पयल्या वचपांत एजेकल प्रवादी म्हणटा काजराची वस्तू म्हळ्यार कितें नेसन म्हळ्यार कितें अध्याय 36 वाक्य 25 आनी 26 हांव तुमकां नितळ उदकांत उदक तुमचे वयर शेनायतालो आनी तुमकां हांव नितळ करतालो तुमचे वयर आसली ती बोंब्या पुजा वा कितें आसलें तें काडटा काण उडयता कितें माटमंत्र केलें तें काण उडयता तुमकां एक बरें काळीज दिता तुमचें काळीज तुमकां नवें काळीज दिता आनी तुमचे भितर नवो आत्मो हांव घालता तेर एक नेसान म्हूण सांगल्यार म्हजें बरें शगून न्ही नेसान म्हूण सांगल्यार हांवें बरें काळीज न्हेसचें आनी बरो आत्मो हांवें तयार करचो हांवें बरो आत्मो हांवें न्हेसचो तें जावन आसा बरें नेसान बरें शगून थोडे फावटी कितें जाता संवसाराक हांव बरो मनीस संवसारांत हांव बरो मनीस पूण म्हजे विशयांत म्हज्या बायल लेडीसार हांव कसो आसा म्हणून म्हज्या विशयांत म्हज्या गोवाडायसार हांव कसो आसा म्हणून म्हज्या विशयांत म्हज्या कुटुंबादाराणीसार हांव कसो आसा म्हणून म्हजें शेगून संवसारा बरें आसूं पुरो पूण कुटुंबांत हांव एकलो वायट मनीस
म्हजे शेगून म्हज्या भुरग्यां डेयसार हांव कसो आसा म्हणून ती सांगताली देखून हांगा बरें उस्तूर म्हळ्यार शेगून न्हय बरें काळीज आनी बरो आत्मो केन्ना आमचें काळीज बरें आसा केन्ना म्हजो आत्मो नितळ आसा बरो आसा तेन्ना हांव सगळ्या संवसाराक हांव बरो जाता म्हजें शेगून ऑटोमॅटिकली बरें जाता देखून केन्ना आमी देवाचें हें आमी स्विकार करता केन्ना आमी देवाचें आपोवणें स्विकार करता तेन्ना आमकां देव नितळ करतलो आमकां देव नितळ करतलो आमकां सोडून दिना देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पयल्या वचपांत अध्याय 36 वाक्य 24 अशें म्हणटा हांव तुमकां राष्ट्रा मदल्यांतल्यान भायर काडटा हांव तुमकां राष्ट्रा मदल्यांतल्यान भायर काडटलो सगळ्या देशांतल्यांक हांव एकठांय करतलो आनी तुमकां तुमच्या देशाक तुमच्या गांवाक हांव धाडटलो तुमच्या गांवाक खंयचो तो तुमचो गांव सर्गी रास जावन आसा म्हजो गांव थंय हांव तुमकां धाडटलो थंय गांव ना ते दुसरो हे कितें बाउंड्री ना तो त्या गांवाचो ह्या गांवाचो म्हणून ना आमकां थंय धाडटलो देव हर एक पावटी आमकां आपयता येयात काजराच्या माटवाक येयात म्हूण आपयता पूण आमी तयार ना काजरी जेवणाक देव कित्याक आपयता ताका गेस रावयता आशिल्लें न्ही कित्याक आपयलें ताणें आमचो संबंद देवा थंय घट करच्याक आमकां त्या काजराच्या जेवणाक आपयलां जावं पुरो तुमकां कोणा म्हण एका काजराक आपयलां तर तुमचो संबंद घट आसा म्हणून अर्थ तुमी तांचेर बऱ्यान आसात म्हणून अर्थ संबंद घट जावच्याक म्हणून आपोवचें देव आमकां काजराच्या माटवाक काजराच्या जेवणाक आपयता म्हळ्यार आमचो संबंद घट करच्याक देखून एजेकियल ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य 25 अशें म्हणटा हांव तुमचेर नितळ उदक शिंपटायतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात तुमी क्लीन जातल्यात बरें जातल्यात पळय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो माटवा भितर येच्या पयलें आमकांच आमी तयार करूंक जाय केवल दुसरो मनीस आयला तो आयलो ह्यो आयलो म्हणून हांवें धांवचें न्ही बदलाक हांवें तयार करूंक जाय तयार केल्यार मात्र हांव नितळ जावंक साध्य जाता बरें वस्तूर न्हेसचें म्हळ्यार आमी बावतिज्म काणकोवचें आनी प्राश्चाताप आमी करचें आमच्या पातकां खातीर आमी पाश्चाताप करचें तें जावन आसा बरें नितळ कालीज जावचें बरें उस्तूर आमी न्हेसचें बाबा फ्रांसीस अशें म्हणटा आमचो देव जावन आसा सगळ्या संवसारांत ताणें रचलो देव आमचो देव जावन आसा आजापा वयर ताणें आजापा केल्यांत आमचो देव जावन आसा त्या इस्रायल प्रजा गुलामपणांत आसतना तांकां भायर हाडिल्लो देव जावन आसा आमचो देव जावन आसा तो तांबडो दर्यो 2 विंगड जावन ताणें हें केलें त्या लोकां खातीर आमचो देव जावन आसा काडपाच्या पात्रांत तावन उदक भायर हाडनयलो आमचो देव जावन आसा सर्गार तावन माण्णा त्या लोकांक दिल्लो आमचो देव जावन आसा आमचे बरी तो मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो आमचो देव जावन आसा मेल्ल्या कुडीक ताणें उठयलें आमचो देव जावन आसा कुड्यांक द्रिश्ट दिली नाना तरेचे आजापाताले केली देवसारा धांवडयले कितें ना तितलें पुरो करून गेलो 5,000 लोकांक ताणें जेवण दिलो तो जावन आसा आमचो देव सगळे आजापा ताणें केल्यात जायना तितले आजापा ताणें केल्यात पूण त्या देवाक एक आजाप करूंक जायना तें जावन आसा म्हज्या आनी तुमच्या काळजा भितर ताका वचोंक जायना कित्याक वचोंक जायना आमी ताका स्वागत केल्यार मात्र ताका वचोंक जाता ना जाल्यार ताका वचोंक जायना आमी स्वागत करूंक जाय केन्ना आमी स्वागत करता केन्ना आमचे काळजाचे दारवट आमी उक्तें करता तेन्ना मात्र देवाक भितर येवंक साध्य जाता नातर आमचे दारवट क्लोज आसल्यार बंद केल्यार देवाक आमच्या काळजा भितर वचोंक जायना देखून आमी आमचे काळजाचे दारवट दार उक्तें दवरूंक जाय देवान भितर वचोंक जाय आमचें काळीज नितळ करूंक जाय आनी आमचो आत्मो नवो करूंक जाय तेर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सगळ्यांक आपयलां देवान सगळ्यांक आपयलां धर्मार्थ जेवण देवान दिलां येयात काजरा ह्या माटवा भितर येयात म्हूण सगळ्यांक आपयलां धर्मार्थ जावं पुरो आमी जियो सीम कान घेतना आमकां धर्मार्थ तांणी डाटा दिली नेगी आमकां इंटरनेट फ्री दिलें ताचे उपरांत आमी ताका पयशे घालूंक जाय धर्मार्थ दितात की ना आमी पयशे घालूंक जाय पयशे घाल्यार मात्र आमकां नेक्स्ट आमकां डाटा मेळटा वा इंटरनेट मेळटा धर्मार्थ दिनात पयले मात्र इल्लेशे पुकेक म्हूण धर्मार्थ दिले आयच्या शुभ वर्तांत देव आमकां धर्मार्थ आपयता येया भितर येयात
काजारा भितर येयात, माटवा भितर येयात, तुमकां जेवण तयार जाता धर्मार्थ. पूण आयच्या पयल्या वचपांत धर्मार्थ आपयलां, पूण बदलावण जावचें कंपल्सरी, बदलावण जावचें कंपल्सरी. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, युकारिस्ट हर एक पावटी हांगा जेवण करता, देवाचें जेवण, देवा ह्या जेवणाच्या मेजा भोंवरी आमकां आपयलां, ह्या जेवणांत भाग घेवंक आमकां आपयलां. केवल आमी आयल्यार पावना, हांव आयलां इगर्ज मातेच्या माटवा पोंदा आसा, आयल्यार पावना. बदलाक आमी बदलावण जावंक जाय, आमचें काळीज नितळ करूंक जाय, आमचो आत्मो नवो करूंक जाय. केन्ना आमी आमचो आत्मो नवो करता तेन्ना देवा मुखार उबें रावंक म्हाका साध्य जाता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी आमच्या वयरच नादार मारया. हांव कसो आसा, म्हजें काळीज नवें जालां गी, म्हजो आत्मो नवो जाला गी, वा परत हांव फाटीं येताना तीच बूद हांव कंटिन्यू करता गी, वा बदलावण जाता गी. म्हूण एक घडी आमच्या वयरच आमी नादार मारया. ह्या मिसा वेळार आमी आमच्या वयरच चिंतून बसया, हांव कसो आसा, आनी देवाची कृपा आमी मागून जोडया.